येवकार हांव जवाहर बर्वे. सुरवेगायच्यो हेडलायन्स. काणकोण बाजारात मामलेदार कचेरी लागसारचो वाठार जाला बुरसो. फ्लॅटांनी रावपी लोकच बिल्डिंगे फाटल्यान करतात बुरशेपणा. सोंसचे पडटा वाठारांतल्या पसरकारांक. पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट. कर्नाटक काँग्रेसीन म्हादय कर्नाटकात वळोवपाक बजेटात केल्या 1000 कोटींची तरतूद. इतलो तेंप गोंयचे काँग्रेसमॅन हृदयनाथ शिरोडकार आणि महेश मांबरेचे चल्लेले म्हादय बचाव आंदोलन आता कर्नाटकात घेऊन दाखोवची जाहीर सभा. आरजीपी सुप्रीमो मनोज परबाचे काँग्रेसीक आव्हान. फुडले 5 दीस गोंय जावपाचे आसा वले चिप्प. पावस एकलोच येवचो ना. मेळटलो वेगवान वाऱ्याचो सांगात. हवामान खात्याचो येलो अलर्ट. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. स्वच्छ भारत नितळ गोंयच्यो घोशणा सरकार कितल्योय करूं पूण जायरातबाजी जाता तितली सुद्दां नितळसाण गोंयांत दिसना. काणकोण बाजारात मामलेदार कचेरी लागसारचो वाठार बुरसो जाला. फ्लॅटांनी रावपी लोक बिल्डिंगे फाटल्यान बुरशेपणा करतात. ही सगळी घाण पावसाच्या उदकात मेस्तुरात जाता आणि दुकानांनी घुसतात. पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट. काणकोण तालुक्यातल्या पोस्ट ऑफिसाच्या ऑपोजिट त्याच बरोबर एका सायडीन काणकोणाची गव्हर्मेंट मामलेदार कचेरी त्याच बरोबर सरकारी ग्राउंड आसा. हाका तेकूनच सद्याक आतां एक नवे तळे हांगासर जाल्या आनी हे तळे अशा पद्दतीचें आसा की जे नैसर्गीक उदक वचपाक जाय आशिल्ले ते वाटो आतां बंद जाल्या. अनेक जण आपली जमीन म्हणून कोण कंपाऊंड काडटा, कोण कन्स्ट्रक्शन करता, कोण बिल्डिंग्यो बांदता. पूण निसर्गाचें जें उदक आसा, रेन वॉटर आसा, ताजी ट्रेजिंग सिस्टम कशी आसा हाज्या टॉपोग्राफीची अजिबात कोण स्टडी करिना. आनी ही स्टडी नासतना जेन्ना हाडमुटी जेन्ना धोरण चलता त्या वेळाचेर अशा तरेची मेळत थंय तळी तयार जाता आनी ह्या तळ्या भितर बाकीचे वेस्ट वॉटर आसा थंय मिक्स जाता आनी ते एक सामके बुरशेचे डब तयार जाता. आनी ह्या डबाक वेगवेगळे कचरो आनी त्याच बरोबर घाण किडे आनी कुसपाक लागता आनी वेगवेगळे मच्छरां तयार जावन वेगवेगळ्या दुयेंसाक आतां आमंत्रण जातात. खास करून जर पळयलें जाल्यार जे आमचे बिल्डिंग्यो आसा, जे फ्लॅट आसा, ह्या फ्लॅटांनी कोण शेतकार किंवा कोण गरीब लोक रावनात जाल्यार थंयसर सर्विसेचे आनी त्याच बरोबर सुशिक्षीत लोक रावतात. पूण हे सुशिक्षीत लोक सुद्दां आपल्या बिल्डिंगेच्या फाटल्यान सामके कचऱ्याचे अशा पद्दतीन हब करतात. तांणी जे कितें खाता दिसाचे ते फाटल्यान हांगासर दिश्टी पडटा आनी इतले घाण आनी तांचे सगळी ड्रेजिंग सिस्टम हांगासर इतली वयर येवन अशा तरेचें सामकें बुरशेपण तयार जाला की हांगासर वचपूच शक्य ना. आनी हाकाच लागून आतां नवे नवे प्रॉब्लेम तयार जाला. आनी हें सगळें बरें उदक पावसाचें आनी घाण एकठांय जावन आतां काणकोणांतल्या कांय लोकांच्या शॉपांनी वचपाक लागला आनी तांच्यांनी काम करप कशें असो मोठो आतां प्रश्न पडला. हांगा आतां उदकाची वाट सगळी बंद जाल्ली आसात आनी प्रत्येक जाण आपली बिल्डींग बांदता. बिल्डींग बांदतकीर जागो सेव करपा लागून जे वाट आसता सगळी पुरयता आनी उदक खंयची खंय सोडटा आनी आतां आमकां हे सगळें उदक हांगा येता आनी हांगा उदक सगळी फुगल्ल्यान ते आमच्या शॉपांनी भितर सरता. आतां आमच्या हांगा लायनी 3 कंटिन्यूस शॉपांनी ते आतां काल 2 दीस जाल्यार फूल उदक भरलें आशिल्लें. आमकां सादारणशें एक वेताळेंतलें उदक भरलें. आमकां तें काडून उडयता म्हण नाका जाता. प्लस आमकां तें काम करपाक सुद्दां भंय दिसता कित्याक लायटीची हें आसता एका कोणाक हें जाल्यार प्रॉब्लेम जाता. आमी काम 2 दीस आमी कामूच केलें ना हांगा अशें. पूण पयलीं उदक हें खंयच्यान वयतालें? पयलीं प्रत्येक आतां वाट आशिल्ल्यो त्या वाटेर थंयच्यान वताले ते. आतां कितें जालें ह्या वर्साकच आतां येता थंय कोणी तर एक बिल्डींग बांदला. ते बिल्डींग बांदला ताणें कितें केलां सगळें वाट म्हाका दिसता पुरयला. हांव तेगे पळोवपाक गेलो ना पूण आमकां ह्या खेपा उदक आयलें ताचेर कळटा की थंयच्यान येता अशें तें आमकां. पूण दर वर्सा येनाशिल्लें? दर वर्सा केन्नाय अशें उदक आमकां त्रास जाल्ले ना. आतां शॉपा बरोबर फुडल्यान मेन रस्तो आसा, मेन रस्त्या बी वयता उदक? मेन रस्त्या वयल्यान त्या सायडीक हांव ते वेळेर गटरांच्यान वता पूण ते गटरा कडेन गटरां सुद्दां भरले आसा पूण थंयच्यान तितली प्रॉब्लेम जायना आमकां. मुखार भरता आयलें उदक पूण हें फाटलें उदक आमकां चड त्रास करता. जे अशी बिल्डींग बांदतना म्युनिसिपालिटी किंवा टावन प्लॅनिंग हांणी ह्या उदकाचेर
ऑक्युपन्सी दिवची पयलीं उदकाचेर तशेंच जर शॉपां आसत तांकां एक कॉमन टॉयलेट बिल्डींग ऑक्युपन्सी दिवचे पयलीं फूल बिल्डींग बाबा भायल्यान फिनीश जाला आनी पेंटींग जाला हें पळोवपाचें सामकें गरजेचें आसा. ते एक खेप जेन्ना ऑक्युपन्सी जाली की मागीर हो बिल्डर कांयच ताजेर लक्ष दिना. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर, समृता खणगांवकर आनी निखिल जल्मी. भाजपाच्या पावलांचेर पावलां मारत काँग्रेस चल्ल्या. कर्नाटक काँग्रेसीन आपल्या बजेटात म्हादयचें उदक कर्नाटकात वळोवपा खातीर 1000 कोटींची तरतूद केल्या. इतलो तेंप गोंयचे काँग्रेसमॅन हृदयनाथ शिरोडकार आणि महेश भांबरे म्हादय बचाव आंदोलन करताले. आता ह्या 1000 कोटींचेर तेंच्यांनी आपलो स्टँड जाहीर करचो. तशेंच कर्नाटकात म्हादयचेर सभा घेवन दाखोवची आरजेपी सुप्रिमो मनोज परबान आवाहन केला. कर्नाटकात आता काँग्रेसीचे सरकार आयला. या सरकारान आपल्या बजेटात कर्नाटकात उदक ओळोवपा खातीर 1000 कोटींची तरतूद केल्या. गरजेची सगळी परमिशनां घेवन 3.9 TMC उदक कळसा बंडुरा प्रकल्पाच्या माध्यमांतल्यान कर्नाटकात वळोवपाचे यत्न करतले अशेंय काँग्रेसीन सांगलां. गोंयांत म्हादय राखपा खातीर आंदोलन करपी काँग्रेस फुडाऱ्यांनी आता आपली भुमिका स्पश्ट करची अशें मनोज परब मागता. आयकात. काल काँग्रेस सरकाराचे जे बजेट सेशन आसले तितून तेंचो जो चीफ मिनिस्टर आसा तेणी आपल्या 3 वरांच्या भाशणान काल थोडे प्रॉमिसीस केले, थोडे बजेट एलोकेशन्स केले. तितून गोंयांक लागता तसो एक मेन मुद्दो तो म्हणजे म्हादय कळसा बंडुरा जो प्रोजेक्ट आसा. म्हादय डायव्हर्जनचे 3.9 TMC उदक जे कर्नाटकाक ओळोवपाचो जो बीजेपीचो प्लॅन आसलो तोच प्लॅन फुडें वरताना काँग्रेसच्या सरकारान 1000 कोटी हेची तरतूद तेंच्यांनी आपल्या बजेटान ह्या प्रोजेक्टाक लागून दवरला. आता टायम येयल्लो आसा हे दोगूय सेव म्हादय सेव गोवाचे जे मेन खांबे जे आसा जे लिडर्स आसा शिरोडकर आनी मांबरे आनी तेजे काँग्रेसचे वांगडी जे आसा भितर आमकां ऑर्बिल दिसता, भितर आमकां वॉलेंशियो दिसता, हे जे आसात आनी बाकीचे आसतले काँग्रेसचे तेंच्यांनी सगळ्यांनी मेळून काँग्रेसचे जे काल तेंच्यांनी 1000 कोटी दवरला तेचेर तेंच्यांनी आपलो स्टँड क्लियर करचो. इतलेच सांगून मनोज वोगी रावलो ना. ताणें कर्नाटकात वचून म्हादय बचावाचेर एक जाहीर सभा घेवची, गोंयकारांकय आफोवन घेवचें अशें आव्हान दिलां. आयकात. तेंच्यांनी कर्नाटकान एक जाहीर सभा दवरची. ते सभेक सगळ्या गोंयकारांक येवपाचें आवाहन करपाचें आनी आमी तांकां रेव्होल्युशनरी गोंस प्रॉमिस करताय की ही जी सभा आसलेली कर्नाटकान जी तुमी सभा दवरले जो एक्झिस्टिंग सरकार कर्नाटकान आसा आनी जो एक्झिस्टिंग सरकार सेंट्रलाक आसा बीजेपी सरकार आनी काँग्रेस सरकार ह्या दोनाय सरकाराच्या अगेन्स्ट कर्नाटका वचून जी रॅली तुमी दवरतले, जी मिटींग तुमी दवरतले, त्या मिटींगेक आमी तुमच्या वांगडा आसतले. आमी गोंयच्या लोकांक तुमच्या वांगडा अपील करतले ह्या मिटींगेक जॉयन जावपाक. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिक्स, जवार बर्वे आनी ओमकार देशप्रभू. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत पळोवया फुडल्यो खबरो. मडगांवचे अर्बन हेल्थ सेंटरय सरकार वाटावपाक शकले ना. गोंय सरकारा कडेन व्हडले व्हडले इव्हेंट करपाक फंड आसा पूण लोकांचे भलायके खातीर पयशे नात. लोकांचे जिवीत आनी शिक्षणा कडेन खेळ चलयला. सरकार स्वताच एक इव्हेंट कंपनी जाल्या. मुख्यमंत्री आता कोणाक सस्पेंड करतलो? दक्षिण गोंय युवा काँग्रेसीचो अध्यक्ष महेश नादरान सरकाराक प्रश्न विचारला. मडगांव हेल्थ सेंटराची एक वणत शेनवारा फांतोडेर 3 वरांचेर कोसळ्ळी. दक्षिण गोंय युवा काँग्रेसीचो अध्यक्ष महेश नादरान हेर वांगड्या सयत वाठाराची पळोवणी केली. त्या वेळार तो उलयतालो. वणत फांतोडेर कोसळिल्ल्यान कसलीच जिवीतहानी जावंक ना म्हूण माणसुकी. आनी जर ही वणत सकाळची कोसळिल्ली जाल्यार कितलेशेच ल्हान भुरग्यांच्या आनी लोकांच्या जिविताचें लुकसाण जातलें आसलें असो भंय नादरान उक्तायलो. आयकात. We are in Margao and this is the urban health center. We all know how important this health center is for everybody living in Margao and around Margao. We have small children who come for their doses, be it polio doses, be it any of the periodic every year measles, whatever you say, they come for those doses. Now this incident happened in the night at 3 o'clock. If this had to happen in the wee hours of the morning or between 9 to 5, imagine the kind of damage that could happen to the human life,
to the innocent infants. My question to the government is, you guys have funds to run the state for building high-rise structures. You all have funds to have events. I'll call this government an event company. They have money to run the event, but they are ignoring and neglecting the health and the education system. I'm repeating, health plays a very important role for any development. This is the biggest example the government needs to have and the citizen need to have, that the government is ignoring the health centers but blindfolding them by building structures and roads which are again substandard. My point is, why the government is not suspending anybody right now. We heard that a couple of days back there were 2 nurses suspended. We appreciate they were not doing their work well, maybe fine, they suspended. But who's going to take the responsibility for this disaster? Is the chief minister going to suspend the health minister right now, or the health minister going to suspend somebody else under him? What is their decision on this? बिल्डिंग कॉलेप्स जाल्या. एक हितून दिसता बाबा हे सरकारान मुद्दाम कॉलेप्स करपाक लायल्या वा मुद्दाम कॉलेप्स करपाक दिल्या. कित्याक आयज वयत टायम बाबा सगळ्या जाग्याचेर प्रायवेटायझेशन चालू जाल्लें आसा. फाल्यां ही बिल्डींग पडली, सरकार म्हणटलो आमचे कडेन बांदपाक पयशे नात, हो जागो कोणाकय दान करया आनी तांणी बांदून आमकां दिवनी. एक दिसता बाबा सगळें प्रायवेटायझेशन करून बाबा बंद आसा हांचे. The citizens of Margaon and the government as well. This is an old structure, this is a heritage structure. There should have been regular audit, structural stability audit by the government. Time to time, it appears that this has not happened. Now, this is one, in fact, by God's grace, I would say, no human damage or nothing has happened. This is a public place. And I think fortunately nothing wrong has happened. Now I would like to point out many more structures which the government immediately has to take note of. Primarily I'll just mention 2 structures. One is municipal, the Kamra building, the old building which is located at Old Market, near that Holy Spirit, behind Holy Spirit Church. It is in a very, very dilapidated condition, and there are commercial establishments in the same structure for last several years. Sometimes I wonder how these structures are allowed, because there is flow of people in those commercial structures. So I urge the government to take immediate action as far as such structures are concerned. Number 2, there is one more structure which is located exactly at the foot of the new flyover in Margaon, which is known as Lotlikar building. Please notice, I urge the media to just please visit that place and check the structural stability of that building. पहिली गजाल म्हणल्यार हेजे पूर्णपणेन जबाबदार हे सरकार. तांकां खंयचेच जे पयलींचे पुरातत्व खाते जे आसात आनी जे डिपार्टमेंटां जी आसात तांकां खंयचेच पयलींचे हेरिटेजाचे पडून गेल्ले ना. हांगा फक्त स्वार्थ चालू आसा. प्रत्येक गोष्ट कोणूच कोणाक मेंटेनन्स करपाचें ना. प्रत्येक हेरिटेज बिल्डींग जे आसा ताका एवरी इयर असेसमेंट म्हूण आसता आनी एवरी इयर तेणी इन्स्पेक्शन ह्या गजालीचें करपाचें आसता. हे जे प्रकार जो घडला तो फक्त आमकां एक सिग्नल, आनी हे सिग्नलाचे जे पळय जी मेसेज आसा पळय न्ही ती आमी घेवपाक जाय, सरकारान हेजे घेवपाक जाय, बिकॉज दे हॅव कम्प्लिटली फेल्ड ऑन दीस इशू. हे एकूच न्ही, मडगांवान म्हाका दिसता एक 30 ते 35 अशेच बिल्डिंगो आसात जे प्रत्येक पब्लिकाक ताचो धोको आसा. तो कोणाचेर जर पडले जाल्यार सरकार नाल्यार तेंचे कोण माय बाप जे आसा ते तेंचे इन्शुरन्स दितले जाल्यार तेंचे सांगचे. आनी प्रत्येक मनीस जर तेजो जीव गेलो ह्या प्रत्येक गोष्टींनी जाल्यार तेजो इन्शुरन्स सरकार दितलो. हे जे सरकारान पयलीं सांगपाची गरज आसा. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, श्वेता गांवकार आनी संगीता ओली. विकास करत सरकारान उदरगतीची बरीच गाजरां लोकांक खावयली. येव केले तेव केले म्हणत इव्हेंटय केले, पूण पोरू प्रमाण अनूय पावसा आदली कामां केली नात. पोरू प्रमाण डिझास्टर मॅनेजमेंटान अनूय न्हिदो काडल्यो. अनूच्या पावसान सरकाराक पुर्रायेन एक्सपोज केला. आयज पळोवया मडगांवची उदरगत. दाखयता आमचो रिपोर्टर रमेश नायक रावत. आज गोवा 365 तुमकां दाखयता 10 दिसाच्या पावसाचे रोड. हे 10 दिसां पावस जो झडटा ह्या 10 दिसांनी रोडाची परिस्थिती कितें जाता ती तुमकां दाखयता आमी आज.
GOA365 सदांच तुमकां हायलायट करत येल्ले कडेन आसा आनी हेजे मुखारय करतले. आज आमी जो मडगांव साकून जो केपी रोड गेला, ह्या केपी रोडाचेर रावणफोंडाचेर जी परिस्थिती जाल्या ती आमी आज तुमकां दाखयतात. हे जे रोड आसात हे पावस पयलीं केल्ले आनी शिवरेजीच्या खातीर हे फोडलेले आनीक फोडटरेक तेजेर डांबोरूय घातलो. पूण हो डांबोर फक्त 10 दिसां पावसाचो, आज 10 दीस जाले पावस झडटा आनी ह्या 10 दिसां भितर ह्या रोडाची सामकी चायण जावन गेले कडेन आसा. आमी चायणी घातल्यार तांदूळ वेचून तरी मेळटात, जे बारके तांदूळ आसा ते तरी उरता, कणी म्हणटात त्यो. पूण ह्या रोडाचेर ह्या चायणी घातल्यार सुद्दां एक डांबराचो कुडको सुद्दां मेळपाना अशी परिस्थिती जाले कडेन आसात. आनीक कोट्यान रुपयांची हे जे रोड आसात हे आज 10 दिसां पावसान बुडोवन गेले कडेन आसात. इतलेंच न्हय, ह्या रोडा वयल्यान जितली गाडी वयता तांकां इतले त्रास जातात ते सांगपाची गरज पडना. त्याच बरोबर जे बायकवाले आसात, जे 2 व्हिलर चलयतात हांकां अशे त्रास जाल्यात की प्रत्येक गाडी त्या खोणकोला पडटा आनीक हें जाता. सरकारान खंय तरी एक रिस्ट्रिक्शन घालचें की रोड हे बरें जावचे म्हणून. पूण हांगा सांगत आसा आमी एक्शन घेतात, कोणा ब्लॅक लिस्टांक घालतात हे आमी आयकत आसात. पूण प्रत्यक्षांत ब्लॅक लिस्ट म्हणटा आमी पळयले ना आनी ब्लॅक लिस्ट जाला काय ना म्हणटाय खबर ना. हे जे कोट्यान रुपये रोड करतात हे पयशे खंय वचपाचे ना जाल्यार करपाक कित्याक तशें आसूं रोडाचें. तुमी फक्त तुमची तिजोरी भरीत रावात. सरकारान आपली तिजोरी भरची, ते रस्ते घालचे न्हू. कित्याक 10 दिसांनी पावस वयता आनी पावस येयलो की पावस गेलो, रोडूय काबार. कित्याक करपाक जाय अशें? ताके लोकांली एक मागणी आसा की सरकारान हेचे बेगीच्या बेगीन हे जे रोड वचपाचे कारण जाले कडेन आसा हेंचेर एक्शन घेवची म्हणून लोक मागतात. GOA365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी संगीता ओली. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसाव. विसावपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. पेडे भोम एसीन टाय ब्रेकरा वरवीं फुटबॉल सर्तीत राया स्पोर्टिंग क्लबाक 4-2 गोलांनी हारायले. राया खेळा मळार जाल्ले 50वे कस्टोडियो मेमोरियल गांवा भितरले फुटबॉल सर्तीचे क्वार्टर फायनलीत पेडे भोमान एसीन प्रवेश केला. स्वीडन बार्बोजा 8व्या मिनटार राया एसीक सुरवेक आघाडी दिली. उपरांत डॅनी फेर्नांडीस आनी एल्डन कोलासो हांणी राया खातीर सोपो गोल करपाची संद चुकयली. पेडे भोमान 38व्या मिनटार फहीज मोहम्मदाच्या माध्यमांतल्यान बरोबरी केली. उपरांतच्या टाय ब्रेकरात पेडे भोमा खातीर दिनेश मोरजकार, प्रतीक धारगळकार आनी कुणाल विर्नोडकार हांणी गोल केलो. पेडे भोमाचो गोलकीपर सोमा कोरगांवकाराक मॅन ऑफ द मॅच म्हूण जाहीर केलो. पळयात कांय रोमांचक डावपेच.
365 खातीर संदीप तुयेकार, मनीषा जाधव आनी शिवानी सांगेलकार. फुडले 5 दीस गोंय वले चिप्प जावपाचें आसा. तो एकलोच येवचो ना, तेका वेगवान वाऱ्याचोय सांगात मेळपाचो आसा. हवामान खात्याचो येलो अलर्ट. आयतारा पावसा वांगडा वेगान वारो घोळटलो. पावसाचो नेट मातसो उणो जालो आसलो तरी पालसाणां आनी झाडां कोसळपाच्यो घडणुको घडत आसात. आयतारचे चडावत आनी उणें तापमान 27 ते 23 डिग्री सेल्सियस उरून हवामान शीतळ उरतले. 9, 10, 11 वेर व्हडलो पावस. फुडल्या 5 दिसांक येल्लो अलर्ट. आयतारचे चडावत आनी उणें तापमान 27 ते 23 डिग्री सेल्सियस. फुडल्या 5 दिसांक बोट धन्यांनी दर्यांत वचचे न्हय. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमची वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. घेवया जतनाय, मेळुया परत पळोवपाक गोंयच्या तळागाळाचो आवाज. गोवा 365 मोग आसचो.